म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी नातालेलान जेजूक अणभवल्या उपरांत ताचे भितर कसली चिंतना आनी भावना उत्पन्न जाली ती ताणें व्यक्त केलेली आसा. ताका भितरल्यान कळोन आयलें आनी ताणें अशें ताका म्हणलें, गुरुजी म्हणजे तो आमकां जो शिकयता पळय तो, आनी तूं देवाचो पूत गुरुजी, आनी तूं इस्रायलाचो राजा. हें ताणें उद्गारलें काळजांतावन. आमी जेजू कशें म्हणून उद्गारता जायत. फाटल्या दिसांनी पेद्रूक ताणें विचारलेलें आनी सगळे शिश्यांक पेद्रून म्हणलें तूं देवाचो अभिषेक्त म्हणून. आमी ताका कशे भाशेन वळखता? हो अणभव आमी जेजूचो घेवंकूच जाय, तेन्नाच की आमचें जिवीत ताचेर आदारून जियेतलें. नाजाल्यार वयल्या वयरूच आनी आमी ताका उतरांनी सांगता तो आमचो दोनी आमचो देव म्हणून, पूण खरेपणी तें जायना. कित्याक आमचेरूच आमी पातयेवन आसा आनी ताचेर तर आमी पातयेवन रावत जाल्यार तो आमकां दर वेळा जेन्ना आमी ताका विचारता तेन्ना तो आमकां उतर दिता, तें आयकोंक आमी पुर्ती जातले. आनी तितलेंच न्हय, तो आमचें सगळें कशे भाशेन वावरूंक सोदता तेंय बी तो आमकां कळयता आनी ताका आमी सहकार करतले. सायबीण मायन केलो ते भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोर म्हणें, हे भाशेन जातलें. आनी हे महादूत आनी आमचे दूत सगळोकूच आमचे बरोबर आसात. हें आमकां दिसना. कित्याक लागून आमी आपल्यापणानूच जियेता. भावार्थान तर आमी जियेत जाल्यार हें सगळें आमकां उगडापें जातलें आनी आमी केन्नाच भिवची ना. वदरूश आमचे सगळे भोंवती आसा, दुसऱ्यांनीय आसा, पूण ताका आमी कशे भाशेन सावरांक जाय जेजू सगळें. दुसरीं कितें म्हणटात कोत्तात, बरें वायट पोजडें कितें जावं तें, रोखडेंच तांची उतरां, तांची चाल, तांची कर्तुबां आमी जेजूशी दवरूंक जाय. ताका लागून, तांच्या उतरांक लागून, तांच्या चालीक लागून आमचे मदें चिंतना आनी भावना उत्पन्न जातात. ही बी आमी जेजूशी दवरूंक जाय. आतां आमी आजीरपणान जियेता, वयल्या वयर न्हय. नाल्यार कितें जाता, आमी आमच्या चिंतनांनीच आसा. दुसरे आमकां कितें म्हणटात कोत्तात तें आमकां समजना, पूण कितें वायट म्हणलें जाल्यार तें रोखडेंच लागता आमकां. कित्याक तें आमच्या पावंड्यार आसा स्वार्थीपणाच्या, आनी तें आमकां रोखडेंच लागता. ताका लागून मागीर आमी आबोलत जाता. हे भाशेन आमी जावचें ना. जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावतले तेन्ना मागीर आमकां स्वर्ग उगडलेलो कितें चलता तें सगळें आमकां रातच्या दर्शनान म्हणलां, पूण आमकां दिसाच्याय दर्शनान सगळें दिसती पडटलें. आनी आमी भावार्थाची, बोरव्याशाची आनी देवाच्या मोगान भरलेलीं मनशां जावन जेजू सारकें आमचें जिवीत आमी जियेतले. आनी ह्या महादूत पळय आहात ते आमकां सगळें कोडीत करतले. तो मिंगेल हांगसर ताचो पुतलो आसा, तो आमकां राखता. तो झुजारी. कोणूय आयले देंवचार आमचे भोंवतणी आनी भितरूय फुऱ्यान, तो रोखडोच ताका विचारलें की ना रोखडेच ते पळोवन वेतले. ताका लागून आमची चिंतना, आमची भावना जेजूशी दवरली, तो रोखडोच मागीर तांकां हुकूम दिता, ते काडून उडयता. गाब्रिएल सदांच देवाचें उतर आमकां कळीत करता. आनी आमी जाणो कशे भाशेन ताणें सायबीण मांयक देवाचें उतर कळीत केलें आनी तिचो रिस्पॉन्स कसो आसलेलो पळय तो. हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरणें. तिणें पूर्णपणे सहकार केलो. हांव जाणो हांव व्हड म्हणून तिणें कांय धरूंक ना. ती एकदम खालतेपणे सगळें करूंक जाय. आनी तुमी तेच भाशेन आसात. तुमी पळय कितलीं शिकलेलीं आसात, कितले व्हडले तुमकां कामां मेळिल्लीं आसा, कामांत तुमी आसात, तरी पूण खालतेपणी तुमी जियेतात. हें बरें, पूण देवाचें उतर आयकून तें पाळूंक जाय आमी. आनी राफायल आमकां सदांच पेकोवणी हाडटा. कितें तर जालें जाल्यार ताका उलो मारलो की रोखडोच तो आमकां पेकोवणी दिता. देवा फुडें ही 7 बोडवे आसात, महादूत आसात. तातूंतली आमी ताका जाणावंक वता. म्हणटच आमी तांचो मदत घेवया
आनी आमी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक सायबीण मायन सांता भोक्तांनी सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक भेटयले तेच भाशेन आमी भेटोवया आनी तांच्या आदारान आमचें जिवीत आनी पावलां फुडें मारया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयांची पोट आसा तिचो तान तकले मेरेन सगळें भितर हात इतलें ह्या सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत मॅकॅनिकली न्हय पूण खरेपणी भितरल्यान विस्वासान ताचेर सगळें दवरया. तो आमचे पासत मेलो हातूंतली आमकां सुटका दिवच्याक तें आतां आमी आपणावया आनी आमकां तो आपले कुडींत लागशिल्लो संबंद जिवंक मदत करता. ते परी आमचें जिवीत ताचे कोटांत सारया. आनी आतां हे भेटवणींत आमचें जिवीत सगळेंच ताका भेटोवया आनी तो उंडो आनी सोरो बदलून आपली कूड आनी रगत करतलो. तेच भाशेन आमचें जिवीत उदीक जेजूच्या जिविता सारकें जावंक हे भेटवणींत आमी आमचें समर्पण करया. आमेन.